सुरुवात एक सगळी आम्ही गीत घेऊया. A32 पेज नंबर 17. A32. Sarvaswaramukhariya Akatmasuya Roti Goro Amche Taro Takawa Haruya Sarvaswaramukhariya Akatmasuya Roti Goro Amche Taro Takawa Haruya Surpur Koryatache Mukhar Amcho Ego Ziuto Ami Sogi Tachi Borsa Torva Pelushiri Sarvaswaramukhariya Takavasuya Oti Koro Amche Taro Takawa Haruya Sarvaswaramukhariya Takavasuya Oti Koro Amche Taro Takavasuya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां. आयज आमी पवित्र कुर्साच्या जैताची परब मनयता. ही आयची मिसाची भेट ह्या इंतेसावान आमी भेटयता. खेरीत भाशेन आमकां सगल्यांक आमच्या जिवितांत वायटाचेर जैत मेळूंक आमी हे भेटेंत आयज मागुया. आयचें दुसरें इंतेसांव ॲशली ऑस्कर डिसोजा देवाक दिनवासून आपले भलायके पासत ही भेट भेटयता. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वेनेसा फेर्नांडीस, नॅन्सी गोम्स इ कॉस्टा, मर्लिन फेर्नांडीस आयज पयलो जल्माचो दीस मनयता. तांचे सगळ्यांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मोगार बाबा भयणीनो, जेसून आपल्या मोरना उद्देशी किरीत भाशेन देवचाराक ताणें निसणटणाक पावून बापाक महिमा दिवन आमकां सगल्यांक खुर्साच्या मोरना वयर जैतिवंत करून आमकां सगल्यांक बापाची भुरगीं करून ताणें दवरली. आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमचो कुरीस मोगान आमी उबारूंक आनी उदीक जेजूक दिसपोटी आमच्या जिवितांतल्या कुर्सांतल्यान महिमा आमी दिवंक वावरूंक आज किरीत भाशेन सगल्यांक आमकां कृपा आनी बोड ह्या मिसान मागून घेवया. आनी पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन जायते फावटी आमच्या जिवितांत कुरीस येतात तेन्ना आमी गुणगुणल्या, आमी गुडेक आमच्या कुर्सांक वेंग मारूंक आमी फाटीं सरल्या. असल्या आनी दुसऱ्या हेरा चुकीचें बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कुवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक.
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुझ्या दुर्वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जिसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा, सोम्या देवाची शिरी, तू संसाराचे पाप घालता, आमची काकूत बापाच्या उजव्या बोसर आमचे मागणे ऐकून घे. दिल्या कोविदाची देव बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता, एकदाच तू कोविद, एकदाच तू ईश्वर, एकदाच तू येशू. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुडाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतान उबारचो आनी ताणें कुर्साचे व्हडव्हडे आनी इनपण भोगचे म्हूण अगुणीत साणवायन आनी मोगान तुवें थारायलें. ओगूट ओळखून तुजो अप्रमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेसुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राचो चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तोरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावण तो खालतो जालो, मोरो पर्यान आनी कुर्सार मोरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलेल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवांक दिंबी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनेन परगटचें. देवाचें उतोरें. देवाची आवडकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परान केलां तें खोदींच विसरूं न्हय. परतून म्हणयात, सर्वेस्परान केलां तें खोदींच विसरूं न्हय. म्हजो उपदेश चित दिवंक आयक म्हजे पुरजे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता, पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब, सर्वेस्परान केला तें कधीच विसरूं न्हय. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना ती तांकां सोदूंक लागताली आनी काळजांत तावन ताचेशी परतताली. तेन्ना
देव आपले खोडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब: सरस्परान केला तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतेन मात तें तांचें उलोवप. तांच्या ओंटाची उतरां फोतकिरी. ताका दिल्लें उतर काळजांत ती सांबाळी नासली. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जाली. जबाब: सरस्परान केला तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोणवाळायेन तांचे पातक ताणें बक्षिले आनी तांकां सोडयली. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब: सरस्परान केला तें कधीच विसरूं नये. उद्गार. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान, वंदन, मोहिमा, स्तुती, दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. सुवा वापर म्हणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गांत तान देंवलोले आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गात चडूंक ना. जसो मोजेसान अरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारोण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगार बाबा भयणीनो, आमी जेन्ना कोणूय मरता तेन्ना त्या मनशाचे आमी जायते पावटी गूण कितें आसलेले आनी ह्या मनशान कितें बरें केलें तें आमी जायते पावटी नियाळटा. आमी तर जेजूचेर नियाळ करीत देवाचो पूत तो. सगलो अधिकार ताका आसलो. सगली मोहिमा ताची सोव्या आसली. सगले ह्या संवसारांत जें कितें आसलें तें ताचे आधीन आसलें. तरी पूण जेजू खालती जालो. बापाक कितलो खालती जालो की खुर्सार एक मरणाचें वो लोजेचें मरण तो सोंसूंक तयार जालो. आमी जुदेवाचे रिती प्रमाणे पळयत जाल्यार जुदेव खुर्साचेर मरप एक लोजेची वस्त जावन आसली. जो कुटुंब तांचो कोणूय तर एकलो वांगडी खुर्साचेर ताका तर खिडायताले जाल्यार समाजान तांकां एक व्हड लॉज कशी जाताली आनी अशें समाजान तांकां भायर आयताले, कित्याक ताणें व्हड खून केला वो कितेंय तरी समाजान ताणें वायट केलां देखून तांकां खुर्साचें मरण फावो जातालें. आनी हीच लोचेची खुणां बाबा भयणीनो ती घेवन आपल्या जिवितांत सारताली. ही लोचेची खुणां कितें भाशेन जेजू आपल्या जिवितांत घेता, बदलता आनी ती मोहिमेची खुणां करून आमकां दवरता.
आपूण कुर्सार मरून आतां आमकां सगल्यांक जैत तो फावो करता. आयचे पयलें वाचप आमी बागेंत फिलिपकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचून आमी आयकलां. तो आपुणूच ल्हान जालो देखून देवान ताका वयर केलो. इतलो तो ल्हान जालो बाबा भयणीनो की ताणें मनशा भाशेन जिवन आपल्याकूच खालती केलो आनी खुर्सार मरो पर्यंत तो देवाक खालती रावलो. आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत खालतीकाय कितें तें पळयत जाल्यार आमी जेजूचेर नदर मारूंक गरज. कित्याक जेजू खुर्सारतान आमकां खालतीकाय आनी मोग कितें तें दाखोड करता. बापाक कसो आपूण आपल्या जिवितांत मोहिमा दितलो तो बेस बरो जाण आसलो. तरी पूण आपल्या जिवितांत तो बाबा भयणीनो खालती जाता आनी बापाक ही सोडवण मनशाक फावो जावंक जाय आसली ती फावो जावंक आनी मनशाक सोडवण करूंक किरीत भाशेन ताका पातकांतलो सोडूंक जेजू खुर्सार आपलो प्राण दिवन वावुरता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी असले आमकां सोयीक मेळटात की आमचो कुरीस उबारूंक आमकां देव ह्या संवसारांत जायते फावटी निर्मिता. आमी हे कुरीस व्हरतना जायते फावटी घडी गुणगुणटा. आमी एक एक फावटी निराशीत जाता. आमी एक एक फावटी बेसारमाय करता. आमी एक एक फावटी देवाक नाकारता. पूण आज ह्या कुर्सार मेलेल्या जेजूक आमी पळयता तेन्ना जेजून कुर्सार मरून आमचे खातीर जैत वेलें आनी आमकां किरीत भाशेन जैतिवंत केलें हाचो आमकां आज हे परबे वरवीं उगडास करता. आज बाबा भयणीनो आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां जेजू निकोदेमाक म्हणटा ताचेर विस्वास ठेवतल्यांक जो मोजेसान ओरोण्यां सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. आमी जाणा आदल्या काळांत पोरसां मोजेसाचेर गुणगुणूंक लागली आनी दुसऱ्या देवांक ती बसूंक लागली. असल्या वेळार देवान मोसेसाक एक आज्ञा घाली, तुवें पितूरच्या सोरपाक उबारचो आनी कोणाक हो सोरोप चाबलो जाल्यार पितूरच्या सोरपाचेर तांणी नदर घाली जाल्यार ते सगळे वाचतले. आनी अशेंच मोसेसान केलें तेन्ना सगलो जो कोण नदर घालतलो पितूरच्या सोरपाचेर तो मनीस वाचवलो. आमकांय बाबा भयणीनो हेच आज जेजू सांगता. आमी जेन्ना ह्या कुर्साचेर नदर मारता तेन्ना आमच्या जिवितांत कितें वायट येता, आमच्या जिवितांत जें पातक आसा, आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो जें उद्रुश्ट आसा, जेजूक आमी पळयता तेन्ना हे उद्रुश्ट आनी हे दुसऱ्या वायटाचेर जैत व्हरूंक आमकां सोयीक मेळटा. इतलेंच न्हय, एक बरयणार अशें म्हणटा जेजून कुर्साचेर मरोन आमकां किरीत भाशेन देवचाराक नाटा करून बापाक महिमा दिली आनी सगल्यांक आमकां किरीत भाशेन जैतिवंत करून जैत मेळून आमकां परतून बापाची भुरगीं केलीं. आज जेजू आमकां तेंच उगडास करता. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत दिलो आनी संवसाराचो ताणें इतलो मोग केलो की खास्तीचें फर्मोण सुद्दां मरूंक तो तयार जालो आनी सगल्यांक आमकां देवा कडची परती आनी पुर्ती फावो तसलीं भुरगीं जावंक त्याच जेजून आमकां निर्मिली. हातूंत कितें आमकां दाखोड करता की जेजू आमचो सगल्यांचो मोग करता. जेजू ह्या मोगा खातीर आमचे पासत आपलो जीव प्राण दिवंक तयार जालो. ताणें आमचे खातीर हो मोग बापाक व्हरपिलो आनी ह्या मोगा वरवीं आपूण किरीत भाशेन तो ह्या कुर्सार मरून बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक जैतिवंत मेळून घेवंक तो वावुरलो. आमच्या जिवितांत जेन्ना जायते कडेन आडखडी येतात, कुरीस येतात, भोव करून ह्या दिसांनी आमकां दिसतात की देवान आमकां सांडल्यान. जायते फावटी घडी आमी भियेल्या, आमी घडीक देवाक गुणगुणटा आनी म्हणटा कित्याक ही पेस पिडा आसून पयस जायना, कित्याक आमचेर इतले कुरीस. असले वेळार बाबा भयणीनो आमी किरीत भाशेन त्याच सुरवंडाराशी आमी पळयता तेन्ना जेजू आमकां उगडास करता. मोगान तुमी तुमचो कुरीस उबारचो, मोगान तुमी हे देवाच्या उल्याक कान दिवचो, मोगान तुमच्या जिवितांत तुमच्या पातकाचेर जैत व्हरूंक तुमी सगळे म्हाका जे मानतात आनी म्हजो पाटलाव करूंक सोदतात तांणी आदार मागचो. असले आमी करतना बाबा भयणीनो आमकां किरीत भाशेन आमच्या जिवितांत बाबाड बरवसो आनी मोग जेजू ह्या कुर्सा वरवीं जागयता. तर आज आमकां बाबाड बरवसो आनी मोग जेजून दिल्लो
आमी उदीक आनी उदीक दुसऱ्यां सोवें आमच्या मोगांतल्यान आमी दाखोवंक, आमचे सेवेंतल्यान आमी उदीक आनी उदीक तो उदाहरणान आमी कुडीत करूंक आनी अशें आमचेर येता ते कुरीस आमी सदांकाल गुणगुण नासतना पूण बरे भाशेन देवान दिल्ले कुरीस आमी मोगान व्हरूंक आनी ताचे वरवीं आमचे जैत आमी मेळून घेवंक आमकां ह्या मिसान सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. भेटोने वेडार गीत घेऊया. C20 पेज नंबर 36. C20. Kalwaraco urut Bapa Biricir poro akan sakra Yesus mogaku Dobe doita Taka ekmoya Igus mata Mogal Bapa Doya lutri Ibetoni manutuge Ibetoni manutuge Ituji pusa kurcheniki Namaskar katu dinwastegi Iskoriso rosnanavi Betoita deva Urgi tuji Mogal Bapa Doya lode Ibetoni Marutuge Ibetoni Marutuge मोशा बाबा भयणीनो हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मळणी आमचे अनाके पवित्र सभेच्या आदाराक सुरस्पर मानून घेवन देवा आमच्या बापाक उसार आपणाचें बलिदान करून जेसून सगल्या मनशा कुडाक पातकांचें बोगसोणें जोडून घेतलें. हेच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितोड कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळयान सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उपजोलें रुखांतान जिवीत उपजोचें रुखा वरवीं देंवचार जैतिवोन जाल्लो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुजी मोगाची येवजण देखून खुर्सार जैतिवोन जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबा तुजी तोर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उड्डो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक कुरात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुर्सानी मुरुंची ओणा बोलली तुवें आमकां सोडूयली सोया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पुढे ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडे रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रीत तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर सरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदूतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुबोरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरबंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या जिवितांत जैत व्हरतली जाल्यार पयले सुवातेर बोगसण्याची मनीस जावंक आमी गरजेची. खुर्सार आपलो प्राण सोडटना शिसून तांकां बगूस अशें आमचे सवें प्रार्थन केलें. बाबा भयणीनो, आमी दिसपोटी आमचे दुस्मानाक भोगसूंक जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांत ह्या वेळार उगडास करून सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन वत्र एकता तर आमकां तशी उदार काकलुती. सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशी प्रमाण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शिडी संसारचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसारचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसारचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमना खातीर मागणे मोगाळाची येसू मोगालाची तुंबो पवित्र संस्कारान तुंबो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय न्हू हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूंकून हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता ही घडी हे घडी तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो म्हाका दिवं नाका. आमेन. पुन्हा वेळार गीत घेवया. I6 पेज नंबर 118. सोमी म्हणटा जेन्ना म्हाका सोमनी वेलो उंच उबारीत तेन्ना सगल्या मनशांक म्हजे ताय ओडून घेतलो. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता कुसार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुसातान उपजतल्या दैवीक जिवान आमकां भोवतलें. तशेंच कुसा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खाल तिकायेन मागता. जेसू जो जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. आयज पवित्र कुर्साच्या जैताची परब मनयता आसतना तुमकां सगल्यांक पवित्र कुर्साच्या जैताच्या दिसाक ही परब आमी आवंडेता हॅपी फिस्ट. भो करून ज्या फिरगोजांनी ज्यो फिरगोजो पवित्र कुर्साक भेटयल्ल्यो आसात होली क्रॉस चर्चीस तांकां सगल्यांक आमची परबीं. होली क्रॉस चॅपल्स आनी होली क्रॉस जायते कडेन आमी नांवां घातलेलीं आसात तांकां सगल्यांक आमची परबीं. आनी हे कुर्साचें जैत आमचें करून घेवंक आमी कुर्साची वाट बरे भाशेन चलूंक आमकां कृपा मेळूं. आयज मेल्वीन आनी सँड्रा आपलो लग्नाचो दीस मनयतात तांचेरूय आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनीक आतां खेरीत भाशेन हें आमचें मागणी करता आसतना आमकां सगल्यांक ह्या वायटांतली ह्या पॅन्डेमिकांतली निवार म्हूण देवा लागीं मागुया. सूर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडा येवन
आयकून घे. ऐकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली सुरू जाल्ली पेस्त पिडा पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक नियंत्रणाखाली हे पिडेक लागून पिडेक लागून दगदवतल्यांक दगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ फावो ती शक्ती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी तुजी चरशी येता. येता. हे पिडेचेर पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानान विज्ञानान एक गुणादीक वासीन गुणादिवस बेगीनूच सोदून बेगीनूच काडूंक सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकारी गरजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बरेपणा फावो ती पावलां मारूंक फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन जाणवायेन उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सुनियात क्रिस्ताच्या मरना उद्देशी आमी जैती वोन जाल्यान आमच्याय जिवितान जैत आमी मेळूंक ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे शेवटा गीत घेवया I-25 पेज नंबर 132 I-25.